काल डिसिजन जाला जॉईनिंग जावपाचें. डेट फिक्स जाल्या ती फ्रायडे 10 तारखेक आलवा मेरशे हांगा जॉईनिंग जातली, फंक्शन जातलें एट 6 PM ऑन फ्रायडे. सो आय डोंट वॉन्ट टू गिव एनी स्पेक्युलेशन. येस, आय एम एंटरिंग काँग्रेस ऑन फ्रायडे एट 6 PM एट आलवा मेरशे. इतलो टायम कित्याक लागलो डिसिजन घेवपाक? पळय, हांवें पॉलिटिकल जर्नी सुरू केल्ली, पॉलिटिकल जी म्हणजे इलेक्ट्रेट जर्नी सुरू केली ती 2021-22 सुरू केली. 4 वर्सां एज अ प्रेसिडेंट हांवें आम आदमी पार्टी बरोबर काम केलें आनी ज्या दिसा पार्टी सोडपाचो जो निर्णय घेतलो तो निर्णय घेतल्या उपरांत जे कितें पॉलिटिकल डिसिजन आशिल्लें तातूंत भितर आय हॅड टू कन्सल्ट माय वोटर्स, माय वेल विशर्स एंड माय पीपल, माय सपोर्टर्स हू हॅव बीन देर ऑलवेज विथ मी. आणि ते कन्सल्टेशन करतलो जाल्यार दॅट डिसिजन कॅनॉट बी माय ओन डिसिजन एंड इट इज द डिसिजन ऑफ पीपल ऑफ सांताक्रूज. सो 2027 तुम्ही कॅन्डिडेट आसतले काँग्रेसीचे? निश्चित ताज्या बद्दल कोणाकय डावट आसपाक जायना. आज जेन्ना हांव काँग्रेसा कडेन वता तेन्ना माय ओनली कमिटमेंट एंड देर कमिटमेंट वीच आय हॅव टेकन इज वी शूड नेवर डीच इच अदर एंड वी शूड नेवर डीच आवर वोटर्स. Along with you, any other leaders are joining? हळूहळू सगळे खूब जाण जॉईन जातलेले. आमचे आतां जे आसा ते म्हजे जे एंटायर हांवें जे कॅडर बिल्ड केल्ले, हांवें जे म्हजो बूथ किंवा जे बाकीचे बिल्ड केल्ले ते सगळे फाल्यां शुक्रारा दीस जॉईन जातले. म्हजे कार्यकर्ते जे आसा, म्हजे जे वेल विशर्स आसा ते म्हजे बरोबर जॉईन जातले. पोजिशन डज नॉट मॅटर. वॉट मॅटर्स टुडे इज सेविंग गोवा अँड गोवन्स.